हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली आणि नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता। सो आयच्या दिसा गोंयांत तशें गोंया भायर खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्यात त्यो जाणून घेवया आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सां कडल्यान। सो पयलीं वचुया आमचे डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावत हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। स्मार्ट सिटीचो विशय आयज कोर्टान चर्चेक आयिल्लो तेन्ना जे सरकारी वकील आसा त्यांनी कोर्टात सरकाराची बाजू मांडली। 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचें काम सोंपोवपाचें आसलें, पूण आयज जेन्ना हो विशय जेन्ना सुनावणेक आयलो तेन्ना सरकारान जो स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें पुराय करपा खातीर आनीक 1 म्हयन्याचो वेळ मागून घेतला। म्हटल्यार जुनाचे निमाणे मेरेन वेळ मागून घेतला आनी तो मेरेन जी उरिल्ली बारीक सारीक कामां आसा ती कंप्लीट करता म्हणून सांगला। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी काल भाजपान पत्रकार परिशद घेवन दक्षिण गोंयची सीट आपूण कित्याक हरले ताचेर परतून एकदां भाश्य केल्लें। चर्चीच्या पाद्रींनी केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागूनच दक्षिण गोंयची सीट आहा ती भाजपाक वगडावची पडिल्ली अशे तरेचें स्टेटमेंट भाजपाचो जो म्हणयारो आसा गिरीराज पै वेर्णेकार ताणें परतून एकदां केल्लें आनी त्याच मुद्द्या वयल्यान आतां वाद सुरू जाला। काँग्रेसीन हे विशीं रितसर पुलीस कागाळ नोंदयल्या की अशे तरेचे स्टेटमेंट करून भाजप गोंयान धर्मीक एकचार इबाडपाचो यत्न करता अशें गिरीशाचें म्हणणें। जाल्यार दुसरे वटेन भाजपाचो एक मंत्री दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो म्हणटा की आतां इलेक्शन जालें, आतां ह्या विशयाचेर उलोवन कांयच फायदो ना। गोंयान जे हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव आहा ते एकचारान रावतात, सो हो विशय आतां फुडें व्हरून कांयच फायदो ना अशे तरेचे स्टेटमेंट जे आहा ते माविन गुदिनोन केल्ले आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तशीच एक आनी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार फोंडेच्या नगराध्यक्ष पदावेल्यान सध्या कोफुसांव चल्ला। अंतर्गत करार प्रमाण नगराध्यक्ष पद वांटून घेवपाचें थारायल्लें, पूण विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश नायक पदभार सोडपाक कसोच तयार ना, ताका लागून सत्ताधारी गटांतले नगरसेवक सध्या चाळवल्यात। आमी फुडें वचुया समिधा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। काल नव्या शिक्षणीक धोरणाविशीं मार्गदर्शन करपा खातीर बसका आयोजीत केली, तर ह्या वेळार शाळेचो वेळ जो आसा तो वाडोवचो काय ना हाची सक्ती ना। शाळांनी आपल्या सोयी प्रमाणूच शाळेचो टायम टेबल लागू करचो अशी सुचोवणी जी आसा ते शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी दिल्ली आसा। तर ही बसका जी आसा ती म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयांत जाल्ली आनी ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर तशेंच तांणी हेर शिक्षक जे थंय आशिल्ले तांकां संबोधीत केले। तर दुसरी बातमी म्हणजे सोलर फेरी जी सरकारान घेतिल्ली आसा तातूंत वाहनां वचपाक शक्य ना, तातूंत फक्त पॅसेंजर्सूच वचपाक शकतात। तर 2-3 म्हयने ही फेरी जी आसा ती तांणी सोलर फेरी चलोवन पळयल्ली आसा आनी हातूंत आतां फक्त ही फेरी जी आसा ती टुरिजम पर्पजा खातीर वापरून पळयतले, जेणे करून कितें तरी येणावळ येतली अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगिल्लें आसा। दोनूय बातम्यो सविस्तर साताच्या बुलेटिनांक पळयात। संविधान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। फुडें वचुया न्यूज एंकर गौरीशा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। सध्या गोंयांत जोरदार पावसाळो सुरू जालेलो आसा, पूण कोविडाची भिरांत तशी गोंयांत ना। पूण कोविडाचे दुयेंती सध्या जरी गोंयांत नासले तरी कोवीड जो आसा तो ना जाल्लेलो ना अशें दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी हांणी सांगिल्लें आसा, जे हेल्थाचे संचालक आसा हेल्थ सर्विसाचे। गोंयांत
ओमिक्रॉन म्हणा किंवा KP1 हे जे कोविडाचे सब व्हेरियंट जे व्हायरस आसा तेंचें अस्तित्व आजून आसा, पूण ताका व्हडलीशी भिवपाची गरज ना. पूण जे साथीचे दुयेंस जे आतां गोंयांत पातळटा पावसाच्या दिसांनी, सो त्याच्या खातीर तुमी भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी हाणें केलेलें आसा. आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार राजधानी पणजेंत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या बस टर्मिनलाचेर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा ना, ताका लागून गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरोच त्रास सहन करचो पडटा. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. फुडें वचूया सब एडिटर उत्तेजा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयचे दिसाचे अपडेट्स. आज कॅबिनेट मिटींग जाली, कॅबिनेट बसका जाली, तातूंत म्हत्वाचे कांय निर्णय जाले आणि एक म्हत्वाचो निर्णय म्हटल्यार येवपी आतां अधिवेशन येतलें. पावसाळी अधिवेशन आसा ते 15 जुलय सावन सुरवात जातली ह्या अधिवेशनाक. आनीक हे अधिवेशन आहा ते 21 ते 22 दिसांचे आसतले. 22 दीस मेरेन चलतले आनी 8 ऑगस्टाक हे अधिवेशन सोंपतलें अशी माहिती आमकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कॅबिनेट बसकेन दिल्या. आनीकूय कांय म्हत्वाचे निर्णय कॅबिनेट बसकेन घेतल्या ते जाणून घेवपा खातीर 7चे बुलेटीन पळयात. तशेंच आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार GMRच्या बाबतींत विरोधक जे आरोप करतात तो सामको चुकीचो म्हणटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. कायद्याचे तरतुदी प्रमाण GMRक खंय सवलत दिल्या. 7 डिसेंबर 2024 सावन भागीदारी प्रमाण गोंय सरकाराक येणावळ येवपाक सुरवात जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें वचूया आमचे रिपोर्टर विनायक सामंत हांचे कडेन आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो अपडेट्स. FDAन एक नोटिफिकेशन काडला तें म्हटल्यार ह्युमन मिल्क मानवाचें दूद हे प्रोड्यूस करपाक आनी विक्री करपाक बंदी आसा आनी हे इल्लीगल आसा. त्या खातीर आमी आयज FDA डिपार्टमेंटान गेले, थंय चवकशी केली की कितें नोटिफिकेशन आनी कितें आसा. तर थंय आमकां कळ्ळें की मानवाचें दूद म्हणजे ह्युमन मिल्क जेका म्हणटा ते प्रोड्यूस करपाक आनी सेल करपाक बंदी हाडलेली आसा. कारण हे जे आसा ह्युमन मिल्क हे अन्न म्हणजे फूड ह्या प्रकारान येना आनी ते मनशाक हानिकारक जावं शकता. तर त्याचे सेल आनी उत्पादन करपाक जी बंदी FDAन घातल्या त्या नोटिफिकेशनाची आयज आमकां एक म्हायती मेळ्ळी. थंय आनी एक आमकां एक म्हायती अशी मेळ्ळी ती म्हटल्यार सद्या पावस सुरू आसा आनी ह्या पावसान 2 म्हयन्या खातीर नुस्तें मारप बंद आसता आनी ह्या खातीर गोंयकार हे भायल्या राज्यांसून येवपी नुस्त्यांचेर डिपेंडंट आसता. तर ते नुस्तें कदाचित फॉर्मेलीन युक्त येवं शकता अशी खुबश्या फावटी कागाळ आसता. सो ह्या कारणान खातीर आमी तांकां विचारलें की कितें तुमी योजना आंखल्या किंवा कितें तुमचे सुविधा आसा. त्यांनी सांगलें की पत्रादेवी आनी पोळे ह्या 2 जाग्यांचेर जे 2 बॉर्डरी आहा नॉर्थ आनी सावथाच्यो ह्या जाग्यांचेर क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणजे QCI हेचे 2 लॅब्स आसात. थंय भायल्या राज्यातून येवपी नुस्त्याचे कंटेनर हे चेक केले वयता आनी त्यांची टेस्ट थंय घेतलेली वयता. ती टेस्ट जाल्या उपरांत जर ती त्या टेस्टचो रिजल्ट आसा तेचेर थरयलें वयता की तें नुस्तें बरें का ना आनी ते मागीर गोंयांत हाडलें वयता. ह्या बाबतची सविस्तर जी बातमी आसा ती तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. विनायक सरान आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट सांगिल्ले आसा. फुडें वचूया सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स. आयची जी बातमी आसा की हालीं तुमकां खबरच आसता जे फेक कॉल्स +92 ह्या नंबरा वयल्यान खुबश्या पालकांक फेक कॉल्स येता आनी की भुरग्यांक किडनॅप केला म्हूण सांगता. सो देखून हेजेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां की भिवपाची गरज ना. हेजी जी चवकशी आसा ती सायबर क्रायम्स करता आनी कोणूय जे फेक कॉल्स आहा पळय ते घेवप ना. सो ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. दुसरी जी बातमी आहा जी आतां सिजनल ज्यो भाजयो आहा तेज्यो महामंडळ हाडून दिवच्यो अशें महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेन शेठ हांणी सांगलां. आनी ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आयच्यो सगळ्यो ज्यो आमच्या सब एडिटरान तुमकां सांगलेल्यो आसा अपडेट्स त्यो आयज 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान नक्की पळयात. तशेंच आनिकूय म्हत्वाचे अपडेट्स पळोवपा खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात.
गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.